येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवे गायच्यो हेडलायन्स. वास्को पियोवपाचे टँकरींतल्यान सोडटात सिवरेजीचें उदक. उपरांत तातूंतल्यानच लोकांक पियोवपाच्या उदकाची करतात पुरवण. वास्कोकारांच्या जिविता कडेन चल्ला खेळ. देशांतल्या भाव भयणींक सुख आनी शांतिका लाभूं अशें अल्ला कडेन मागत गोंयभर मुस्लीम भावांनी शेनवारा भक्तिभावान मनयली ईद. राज्यांत एप्रिलाच्या अखेरेक तापमान जातले 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस. गोंयकारांक सादुरतायेची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पियोवपाच्या टँकरांत सिवरेजीच्या उदकाची पुरवण. गोंयांत इतलेंच पळोवपाचें उरलेलें. काल रातीं सांकवाळे तेवूय पळोवपाक मेळ्ळें. खाजगी टँकरवाले ही कर्तुबां करताले. लोकांनी तांकां रंगे हात धरले. पियोवपाच्या टँकरींतल्यान सिवरेजीचें उदक सोडून उपरांत तेतूंतल्यानच लोकांक पियोवपाच्या उदकाची पुरवण करताले. पळयात. सध्या राज्यात उदकाचे हाल चल्ल्यात. सरकार, पालिका ताचेर उपाय सोदतात. जाल्यार पयशे करपाच्या बोवाळात खाजगी टँकर धन्यांनी वेगळोच उपद्व्याप सुरू केला. उदकाच्या टाकयेंतल्यान सिवरेज व्हरतात. त्याच टाकयेंतल्यान पिवपाचे उदकय दितात. लोकांनी दोनूय प्रकार रंगे हात धरले. पळयात. यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है. ये वाटर टैंकर यहाँ पे जो दिख रहा है वाटर टैंकर है वो सीवेज टैंकर है. पहला वो सीवेज टैंकर में सीवेज वाटर भर के बाद में वाटर टैंकर में डाल के यही टैंकर से लेके और किधर वो लोग उनका नाला में गटर का नाला में छोड़ रहे हैं. उसी के साथ बाद में यही वाटर टैंकर से ये पब्लिक को पूरा पानी सप्लाई करता है. तो ये वेरी डेंजरस है, ये अनहाइजेनिक है. ऐसा वाला जो टैंकर है इसका ऊपर कार्रवाई होना मांगता है. उनका WRD का जो लाइसेंस है वो कैंसिल होना मांगता है. और ऐसा गाड़ी को RTO पूरा सीज करके रखना मांगता है. ऐसा जो इंसिडेंट है 15 दिन पहले भी एक यहाँ पे अपना जवाहर नगर इलाके में हुआ था. तो फिर भी उसका पुलिस ने भी उनका ऊपर कार्रवाई किया. फिर भी ऐसा जो गैर कानूनी जो धंधा है तो अभी तक रुका नहीं है. इसका ऊपर सरकार ध्यान देना चाहिए और कड़क एक्शन होना मांगता है. यहाँ पे जो टैंकर है इसको नोटेड करके पब्लिक भी अलर्ट होना मांगता है. ऐसा जो टैंकर है इनके पास कभी पानी नहीं लेना मांगता है. और जो MS कॉलेज बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में भी ये टैंकर से पानी सप्लाई होता है. पूरा पब्लिक ये पानी यूज कर रहा है. ये अनहाइजीनिक है. पूरा गांव रोगग्रस्त हो सकता है. इसलिए सभी लोग अलर्ट हो जाइए. और उसी के साथ ऐसा वाला टैंकर को आप लोग अपना अपार्टमेंट में मत ले, इनको बिजनेस मत दे दो. काल कितले जाल्लें काल एक अराउंड समथींग 7:30 म्हाका एक कॉल येयल्लो 7 o'clock 7:30 आनी कॉल येयले. एकल्यान फोन केलो, गिरीश भाई म्हणपालो कि इधर एक गाड़ी में सीवेज का टैंकर है और एक पानी का टैंकर है, उसमें से पंपिंग कर रहा है बोलने लगा. तो मैंने बोला कहाँ पे, तो त्याने सांगलं की आपण इधर जेमिनी फॅक्टरी आहे वहाँ पे बोलने लगा. सो हांव तेन्ना रोखडें थिंगा पावलें. एकदा पण हांव पावलें थिंगा. पयलीं चालू आशिल्लें काम. तेन्नाच इमिडिएटली हांवें कितें केलें, हांवें वेर्ना पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आनी PIक फोन केल्लो. PIन सांगलें की आपण PCR धाडटा आनी OP वयले स्टाफाक धाडटा म्हणपालो. मागीर PIन म्हाका दिसता तेन्ना एक 10 मिनटान पुलिसाचे 100 येयला. पुलीस 100 पावले. तेजे उपरांत एक आमचो एक बिलाचो स्टाफूय येयलो. आनी तेंच्यांनी पयलें तांकां दाखयलें पळय बाय कितें चलता पळय म्हणलें. आनी तांकां सांगलें पळय म्हणलें हेजे पयलीं सुद्दां एक इन्सिडंट जाल्लें. एक 7-8 दीस, एक 10-15 दिसां पयलीं आतां आनी एक इन्सिडंट जालें. सेम इन्सिडंट हेंचे पयलीं कितें करतालो, टँकर हाडटालो थिंगा सायडीन दवरतालो आनी ते टँकराचें उदक डायरेक्ट काडून सिवेज उदक गटरान सोडटाले. ते दवरले म्हणून ते बंद केले. लोकलान दवरले. थिंगा सगळे लोकल आहा पळय तेंच्यांनी दवरलेले. ते बंद जाले. परत आतां न्यू आयडिया कितें काडला सोदून काडलें तेंच्यांनी. वॉटर टँकर हाडून उदक सप्लाय करता. ते टँकरांतल्यान त्या टँकरान कितें करता, सिवेजीचे पायप लायता आनी डायरेक्ट तेका तितून कनेक्ट करता. आनी तितून काडून मागीर कितें करता, लोक चिंतलो की वॉटर टँकरा हाडटा आनी थिंगा दवरता. ते सेम प्रोसिजर थिंगा परत ते सायटीचे ते चालू केले तेंच्यांनी. ते लोकांनी दवरलेले. आनी आतां सेकंड इन्सिडंट हांव कितें हेंकां विचारपाक पळयता. हांव इवन पुलिसाक सुद्दां इन्फॉर्म केलें. कितले आसा हांव तेन्ना वयर गेल्लो पळय. म्हाका दिसता एक 10 तरी टँकर आहा सिवेज टँकर थिंगा लायनीन रावल्ल्या. आनी 2-3 टँकर हांवें स्वता चॅक केल्ले की सगळे हाफ ऑफ टँकर भरलेले आहा. कोण एक फूल हांवें तेच PIक सांगलें की बाबा हे एकूय टँकरीन दिसपाक जायना. हांव कितें म्हण टँकर कोणाचे, सिवेज टँकर कोणाचे, तेंगे घरा कडेन दवराय ना तुमी गाडी. तुमी हाडून हिंगा दवरता आनी हे कसलें काम करता. आनी दुसरें म्हणटा हे जे करता सिवेजीचें काम करता पळय तेंचे कडेन पयशे ना, ते लोकां कडेन पयशे घेयना. पे 5-5 हजार 7-7 हजार घेता पैसे घेता एक पाटी खाली करपाक. हांव कितें 1000-1500 दियात
बायणा त्या सायडीन आसा ते एमटी करा थिंगा वचून ते प्लांटान दिया तुम्ही 1000-2000 लागून तुम्ही असलं काम करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी अथानीकार आणि भक्तीपै बाळगी. काल राती कोट्टाबाळी वाठारात नळाचे पायप फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जालो. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कळमेल्ले नळय ह्या बोळात फुटले. गोंयांत गिमाचे तापमान वाडत आसा. दुसरे वटेन उदकाची पातळी देंवपाक लागल्या. अशी परिस्थितीत सरकाराक उदकाचो इबाड कसो कितें परवडटा काय पळयात रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट. राती हांगा उदकाचे जे पायप आसा हे फुटले आनी लाखांनी लिटर जे उदक आसा हे वेस्ट जावन गेले. आनी हेका जबाबदार म्हणल्यार PWD जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा ते, कित्याक ज्या टायमार हेणी हांगा मोटर बसयलो पंपींग करून शिफ्ट करपाक, तांकां खबर आसपाक जाय आसलें की कितले पायप ताका दाट जाय, कितली कॅपेसिटी तें उदक ओडटलें. कॅपेसिटी उदक ओडपाचो जो हें आसा तें चड आसा आनी जे पायपाक जे शॉकेट घातले कडेन आसा, जो जॉयंट म्हणटा हो साम पातळ आसले कारणान आज हें फुटलें राती. आनीक आतां ह्या खंयच्याच गांवांक हांगा आज उदक ना. ह्या वटेन पिल्ला जर वयतले या वणट्यां वयतले त्या लोकांक उदक ना, हांगा कट्यार आसा तांकां उदक ना, कित्याक आतां उदक बंद मारला. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हांगा बाळ्ळी हे पायप जे फुटला हे कट्यार हांगा फुटले कडेन आसा. आनी बाळ्ळी तांची जे ऑफिस आसा तितूंत स्टाफ म्हणटा तो सामको कमी आसा. स्टाफू ना. पयर 2-3 जाण रिटायर जाल्या, त्याच्या बदला सुद्दां दुसरी हांगा हाडले कडेन. आनी हेजेच एक कितें आसा, हे खूब त्रास जाता. आनीक ह्या PWD ऑथॉरिटी हे कळपाक जाय आसलें, कित्याक जेन्ना तूं पंपींग करून जेन्ना उदक लिफ्ट करतलो त्या टायमार ताका सॉकेट कितली दाट उरपाक जाय, कितली थिकनेस उरपाक जाय हें तांकां खबर आसपाक जाय आसा. पूण तांकां कांयच खबर ना. फक्त जॉयंट मारले, स्टार्ट केले गेले आनी तेच फाटल्यान हे पायप फुटले. आतां तुमकां आमी ते जॉयंट दाखयता कसो फुटले कडेन आसो. आतां आज आमकां दिसना ते सारके जायत म्हणून. आनी लोकांक अशेंच उदकाक हे आज त्रास काडपा पडटले, ना जाल्यार हेंची कांयच जावपा ना. हांगा ऑथॉरिटी हांगा स्टाफूय दवरपाक जाय आनीक खंय तरी हें बेगीच्या बेगीन सारकें करचें म्हणून लोक मागतात. त्याच बरोबर लोकांनी हांगा एक आनंद घेतलो तो गाडी धुवपाचो. गाडी सुद्दां लोकांनी धुवन काडली. लोकांक कित्याक गरमी जाताली आनी ह्या गरमेचेर लोकांनी आपल्याले आंगूय धुवन काडले आनीक दुसरे तेणी हेय गाडयो धुवन काडल्यो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देशातल्या भावा भयणी बरोबर पुराय संवसाराक सुख आणि शांतिकाय लाभू अशें अल्लाह कडेन मागत गोंयभर मुस्लीम भावांनी शेनवारा ईद व्हडा उमेदीन आणि खोशी वाटेत मनयली. हेरा विशींचे पवित्र भावनेन ईद उल फित्र मनयतात. पळया गोंयभरचे खोशयेचे खीण. सगळ्या पयलीं सुवातेर तर हांव आख्खे गोंयकाराक म्हज्या भावा भयणीक आनी खास कर आमच्या मुसलमान भावा भयणीक आयच्या ह्या ईद उल फित्राच्या हांव उनवणीत परबी दिता. ईद उल फित्रीच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक आयज आमी ईद मुबारक म्हणून सांगतात आनी तशेंच देवा कडेन मागतात की गोंयची संस्कृती आनी गोंयची अस्मिताय ही सदांच सांबाळून दवरची. गोंयकारां मदीं मोग आसचो आनी ज्या तरेन आयज आमी ईद उल फित्र मनयतात त्याच तरेन सगळे धर्माच्या जे इतले फेस्टिवल असतात ते आमी बरे उमेदीन मनोवचे. सामीन हजरात, देखिए आज ईद का दिन है और मैं बहैसियत जामा मस्जिद मडगांव खतीब इमाम मैं तमाम ही देशवासियों को बिलखुसूस हमारे गोवा और हमारे मडगांव के तमाम ही
भाइयों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबों को प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से सदक़े में मौला करीम हर एक को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। तमामी हजरात को मेरी जानिब से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का बड़ा अजीम दिन है। हमने एक महीना रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें की। रमज़ान ख़त्म होते ही अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फित्र जैसे अजीम दिन से सरफराज फरमाया। के बाद कानों तक हाथ ले जाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। ये माह रमज़ान हो या ईद हो, हमारे सारे त्यौहार मुल्क में सलामती के लिए दुआ भी की जाती है और हम शुभकामनाएं करते हैं कि हमारे मुल्क सलामत रहे। आज ईद उल फित्र का इस मुबारक मौके पे हांव सगळे गोंयकारांक ईदाची शुभेच्छा दिता आनी मागता देवा कडेन कितें म्हजे गोंय आनी सबंद देशाक अशेंच एकवटान रावूं आनी आमगे लोगों को बिठाना अलैक या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। हांव सगळ्यांक आमचे मुस्लीम भाव सगळ्यांक हांव ईद मुबारक म्हणटा आनी अशेंच आमी एकामेकाक रावन आमी एकामेकाक सामोन आयला, अशेंच फुडेंय आमी एकामेकाक सामोन चलचें म्हूण मागता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। This is the 110 years old mosque, and every year we have been offering Eid namaz in a joyous mood here. This year too we have two jamaats, one at 9 o'clock and one at 10 o'clock. So alhamdulillah, this first jamaat has just got over, and we had around 1,500 to 2,000 people coming in, and as you can see, people are very joyous. They are celebrating, they are congratulating each other. तो इस खुशी के दिन में मैं पूरी दुनिया के लोगों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे भाई एक दूसरे को अपनी खुशियों में शामिल करें और इस तरह की कोई बात ना हो किसी दूसरे को परेशानी हो। चूँकि त्यौहार जो है और ईदें, उसमें लोग खुशी में कुछ ज़्यादा आगे भी बढ़ जाते हैं। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे पत्रकार। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव। विसाव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। फोंडेची पालिका वेंचणूक 5 मेक जावपाची आसा। शेनवारा भाजपान आपले पॅनर जाहीर केले। भाजपाचो तेंको आसलेले 2 उमेदवार बिनविरोध वेंचून येयल्यात, जाका लागून भाजपाक परिस्थिती थोडी अनुकूल जाल्या। पळयात। राज्यात सत्ता भाजप सरकाराची आसा। रूट लेव्हलाचेर शेक मेळोवपाचो तांचो यत्न चल्ला। आता पालिकेचेरय पक्षाचो शेक गाजोवपाक पक्ष फुडें सरला। हो हेत दवरूनच भाजपान शेनवारा फोंडा पालिका मंडळाचे आपले पॅनर जाहीर केले। पळयात। हांव फोंड्याच्या सगळ्या लोकांक धन्यवाद दिवपाक सोदतां, कारण 2 वॉर्डा भितर त्या वॉर्डांतल्या लोकांनी पार्टीच्या उमेदवारांचेर विश्वास दवरलो आनी वॉर्ड नंबर 7 भितर ते भारत पुरोहित राजपुरोहित हांच्यांनी फॉर्म भरिल्लो। तांच्यांनी उमेदवार आमचे अपूर्वा दळवी हांकां पाठिंबो दिलो आनी आपलो फॉर्म विड्रॉ केलो। एक आमचो अनुभव जालो। दुसरी आमची आजीची सिनियर कार्यकर्ती गेल्या वेळेस ती आमची उमेदवार आशिल्ली, ती दर्शना नायक वॉर्ड नंबर 13 आमची विद्या पनळेकर,
पाठिंबा दिली विड्रॉल केलो आनी 2 वॉर्डा भितर 15 एकूण जे वॉर्ड आसा तातूंतले 2 भारतीय जनता पार्टीचे समर्थनार्थ उमेदवार निवडून आयले ताका हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक सोदतां. एकूण 2 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जातात सांखळी आनी फोंडा. गोंयभर एकूण 14 म्युनिसिपालिटी आसा तातूंत एक कॉर्पोरेशन 13 म्युनिसिपालिटी. फाटल्या वेळार ज्यो निवडणुका जाल्यो 11 म्युनिसिपालिटी एक कॉर्पोरेशन. आज सांगपाक बरें आसा की भारतीय जनता पार्टी 12 भितरल्यो 11 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष आसा. एक जाग्याचेर मेयर आसा. एक म्युनिसिपालिटी कुंकळी म्युनिसिपालिटी सोडली आसत जाल्यार गोंयभरल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष नगरसेवक आसात. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 5 मे ती निवडणूक जातली त्या निवडणुकी भितर सांखळी आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी बहुमतान दोन्ही म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते नगरसेवक नगराध्यक्ष जातले तातूंत मात्र दुबाव ना. सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा आनी हांवें आसा आनी म्युनिसिपालिटी आमच्या विकासा लोकांक समजून सांगचे पडटलें. लोकांक कांय खबर आसता तो पिशे कशी उलयता आनी तो कितें घडटा ते तशें पिशे म्हाका आयकुची आमी जर गोंयांत एक व्हडलेंशें विकास डेव्हलपमेंट आनी दोन सोयी आतां जावं सिवरेज जाल्ले आसा सिवरेज कनेक्शन आनी म्हणजे हे सगळे आमी विकास गोंयांत आसा तो आमी करतले आनी तुमचो लोकांचो सगळ्यांचो पाठिंबो जाय. आनी आमी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन 5 तारखेर आमच्या 5 मे हे इलेक्शन आसा. दिसा आमचे जे वोटर्स आसा गोंयचे ते सगळ्यांनी भायर सरतले. आमच्या गोंयच्या विकासा खातीर तेमी हातभार लावचे सांगून तुमचो सगळ्यांक प्रत्येक गांवच्या वोटर जे आसा तेंकां सगळ्यांक हांव विनंती करतां की जे आमचे जे आसा उमेदवार आमचे 2 उमेदवार आसा आमचे दळवी आनी तशेंच आमचे कोणाय 2 आमचे उमेदवार निवडून आसा म्हणजे गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाषिश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. वाडे वास्कोच्या राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्थानान आपलो 17वो वर्धापन दीस विविध कार्यावळी सयत मनोवपाक सुरवात केल्या. शुक्रारा 21 एप्रिलाक सुरू जाल्लो हो उत्सव आयतारा 23 वेर सोंपतलो. घेवया आतां मेरेन जाल्ल्या कार्यावळींचो नियाळ. माझी चूक तुवें दाखोवन दिवना, ते दोगांयनी दाखोवन दिल्या. आतां हांव तुका विचारता, आयज मेरेन तुवें मम्मीक कितलो मान दिलो गो? आयज मेरेन तुवें मम्मीची कितली सेवा केली? काल हांव बरें नाशिल्लें जाल्यार ह्या दोगांयनी रातभर वखदां करीत रावली, म्हाज्या मर्याद बसत रावली. इतल्या वर्सांनी तुवें एक दीस तरी म्हाजी सेवा केल्या गो? केन्ना तरी विचारला गो म्हाका, मम्मी तुका कितें जाता, तुज्या खातीर कितें करूं? डिस्को वयच्या पयलीं तुका खबर आशिल्लें मुगो म्हाज्या जिवाक बरें ना तें. पयशे घेतले आनी सरळ गेले. एकुलते एक चेडूं जावन तुजे कडल्यान म्हाका तसो मोग मेळना.
नावेली मैदानार जाल्ल्या GFA अंडर 15 डिव्हिजन लिगात कुट्टरी जिमखाना आड जाल्ले मॅचीत सिरिली SCन आपल्या प्रतिस्पर्ध्या विरोधात 6-0 अशें जैत मेळयलें. पळयात. सिरिली SCन 6-0 अशें जैत मेळयलें आनी 5व्या मिनटार डॅलन नियासोन सुरवेचो गोल केलो. 18व्या मिनटार सिरिली SCच्या आमांसियो फेर्नांडीसान पेनल्टी केली जाल्यार नियासोन 63व्या मिनटार दुसरो गोल केलो. 66व्या मिनटार सॅम्युएल कोलासोन गोल केलो. उपरांत 75व्या आनी 78व्या मिनटार एबनर लॉरेन्सोन आनी कायन पिरेसान गोल केलो. सिरिली SCच्या उत्कृष्ट यत्नाक लागून कुडतरे जिमखान्याचेर फावो ते जैत मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. राज्यात एप्रिलाच्या अखेरेक तापमान 36 ते 37 डिग्री जावपाचे आसा. गरमी बरीच वाडटली. कांय कडेन दाटिल्ली कुपां गरमेंतल्यान सुसेग दितली. हवामान विभागाचो अदमास. फुडल्या 3 दिसांक तापमान 2 ते 3 डिग्रींनी वाडटलें जाल्यार फांतोडेर कांय कडेन दव आनी धुके पळोवपाक मेळटले. नॉर्थ ईस्ट अरबी दर्यांत आनी नॉर्थ गुजरात दर्यादेग वाठारांत 40 ते 60 किलोमीटराच्या वेगान वारें घोळटलें. देखून हवामान अशांत उरतलें. नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची सुचोवणी दिल्या. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 3 दिसांत तापमानांत 2 ते 3 डिग्रींनी वाड. अरबी दर्यांत नेटाचो वारो अशांत हवामान. आयताराचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. हवामान विभागाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय मेळुया परत पळोवपाक. गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.